तुमचे नावी. आमेन. आमच्या देवा बापाच्या आनी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाल भावा भयणांनो, आयचे हे दोबाजीक परबेच्या समारंभाक आमी विशय घेतला म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केलेल्यो तांणी. आंकवार मारयेच्या वाकाणेच्या गायनांतलीं पवित्र पुस्तकांतलीं हीं उतरां आमचे शीन राव हो ह्या वर्साचो गौलीक विशय. आयचे दोबाज्याच्या दुपेट समारंभाक आयचो विशय बरो बसता. पयले सुवातेर आयज भाग्यवंत आंकवार मारयेचे स्वर्गावरणेची दोबाजीक परब समारंभताना देव तिका कडी आत्म्या सयत स्वर्गार वतना तिणें दुबावनी हीं उतरां म्हणलोलीं आसतलीं. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. दुसरे सुवातेर आयज आमचो देश स्वतंत्र जाल्यार 74 वर्सां जालीं. फाटल्यान नदर मारून पळयल्यार व्हडे कुशालकायेन आमच्या देवाक आर्गां दिवंक जाता. ताणें ह्या देशांत आमचे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो देखून ताचे पोरी निती आनी शांती खातीर भेटयलेलो आयतार आयज आमी पाळटाव. निती आनी शांती खातीर वावरूंक आमी भास दिताव आनी हो वावर नेटान चलूंक देवाची कृपा मागताव. तशेंच आयज आमच्या दोर प्रांतांत दामाच्या मिसावांचो दीस आमी पाळटाव आनी थंयचे पवित्र सोबे खातीर मागताव आनी त्या मिसावांक उदारपणांत आमचो दुर्वांचो आदार दिताव. हें सगलें मनांत दवरूंक ही दोबाजीक परब संतोशान उमाल्यांनी संभरोवया. आनाची दोबाजीक परब आमी समारंभताना हे भेटेंत आमी वांटो घेता आसतना देवा मुखार आमी सगळीं किरकोळ पातकी म्हूण ओळखून घेवया आनी सगल्या आमच्या पातकांची दूख धरून म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान चारून वायट आदारून बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यवान सदांच सांकवार मळे सगल्यांक देदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Sorgi ani shagi aja
संसारी सोम्या जेसू ख्रिस्त बापाच्या एकल्याच पुत्रा सोम्या देवा देवाचे शिल्गी तू संसाराचे पाप काढता आमची काकून तू बापाच्या उचलात बसला आमचे मागणे ऐकून घे देवा स्वर्गी आणि शांती त्याच्या इष्ट संसारी कित्याक पवित्रत्म्या सगळी देवा बापाची मुलगी जेजू ख्रिस्ता Eklos tu povir, eklos tu ishvor, eklos tu pormishvor. Moima deva, usurgi avishavi, tacha isto sosari. प्रार्थना सर्व राष्ट्रांच्या दुनिया आमच्या मोगाल बापा ज्या दिसा तुवें नाकवार मारीक कुडी आत्म्या सयत स्वर्गीचे मोहिमेक उबारून वेरी त्याच दिसा भारत आमचो देश स्वतंत्रताय जोडूंक पावलो एक तुजी जाणवायची आनी मोगाची व्हड खुणामण आमी दिनवाशी काळजान ओळखून घेता आमचे स्वर्गीचे मायेचे आसरेखाल भारत मातेची सोमेस्त भुरगीं सर वायटांतली सुटूंक आत्म्याची स्वतंत्रताय जोडूंक आनी स्वर्गार सुखेस्त जिविताची भरती भोगूंक पावूं आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरदेव तुजे सवय पवित्र आत्म्याची एकपणान येता आनी रात चोरिता देवा सासणाच्या सासनाक Amen. जुडिताच्या पुस्तका वेले वाचो उजियान जुडिताक म्हटलें म्हजे दुवे संवसारांतल्या सगळ्या वस्तुरां भितर भोव वर्त्या सोरेस्पराचो आशिर्वाद तुजेर पडूं आनी स्वर्ग आनी प्रितूम रचलेल्या देवाक वाखाणणी जावं आमच्या दुस्मानाच्या मुखेल्यांचे मस्तक कापून ताणेंच नीत वाटेन तुका चलयली तुवें दाखयलेलो विस्वास मनशाचे मतींतलो केदीच उबोन वेचोना पूण तांकां देवाचे पदवेचो सदांच उगडास हाडटलो देव तुका सदांकाळ हो मान फावो करून आनी सुबा आशिर्वादां तुजेर घालूं कित्याक आमचे राष्ट्र चेपून माती खावंक पावले तेन्ना तुज्या जिवाची तुवें पर्वा करूंक नाय पूण आमच्या देवा मुखार नीत चोळून आमचे गोरतान तुवें वाटायले तेन्ना पोरजेन व्हडल्या ताळ्यान तिका शाबासकी दिली आनी ह्या आवाजान आख्खें शार गाजलें देवाचें उतर हें आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो सोरेस्परा सोवे मुरगोट्टा काळीज म्हजें सगळीं म्हणुया सोरेस्परा सोवे मुरगोट्टा काळीज म्हजें म्हज्या देवा सोवे बोळ म्हाका मेळ्ळें म्हज्या दुस्मानाची हांव पर्वा करिना कारण तुवें म्हजी सोडवण केली म्हूण हांव संतोसतां आमचो जबाब सोरेस्परा सोवे मुरगोट्टा काळीज म्हजें बोळिश्टांचे दोनू मोडले पूण अस्कोतांचे बोळ वाडलें पोटभर जेवतालीं तीं दिसवडो जोडपाक वेतात पूण भुकेन मरतालीं तीं आनीक वावराक वचनात वाचती बायल 7 पावटी आवय जाता पूण जायत्या भुरग्यांचे आवय आतां बुजवण ना आमचो जबाब
सर्वेस्पर मरण धाडटा आनी जिवीत दिता. खोंडान देंवयता आनी थंयसरली भायर काडटा. सर्वेस्पर दुर्बळकाय धाडटा आनी गिरेस्तकाय दिता. तोच दोनीर शेवटिता आनी वयर उबारता. आमचो सभाव गरिबांक तो धुलींतली उखलता. दुर्बळांक तो शेणांतली वयर काडटा. कुंवाऱ्या मोदें तांकां बसयता. मानाचेर आसोन तांकां नेमून दिता. आमचो सभाव मुरगोडटा काळीज. भाग्योन पावलून गालस्कारांक बरयल्ले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, आपले सोत्तेचे जावंक तुमकां आपयतात, पूण आपले सोत्तेच्या निबान मात कुडीचो खुशयो पाळी नाकात. बोगोर एकामेकाची सेवा करात. आखी समूद एकाच उतरान आटापल्या. तुजो मोग कोत्ताय तसो तुज्या पेल्याचोय कर. कित्याक एकामेकाक घास मारूंक खाशात जाल्यार तुमी एकामेकाक कातोरतल्यात. सांगता तें हें, आत्म्या प्रमाणे चलात आनी कुडी मासाचो खुशयो पाळूंक तुमी पावचे नात. कुडीच्यो खुशयो आत्म्याचे आड आनी आत्म्याच्यो खुशयो कुडीचेर आड वेतात. त्यो एकामेकाचेर झुजतात देखून तुमकां जाय तितलें तुमच्यान करूंक जायना. देवाचें उतोरें. देवाचें ओडपकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Soy sorbes mora, soy sorbes mora, soy sorbes mora, soy sorbes mora. Utramode, utożdziwe, Deva tuja, pustokate, Melia casa, Zakuiczele, Obeodzibane boczele, Soy sorbes mora, soy sorbes mora, soy sorbes mora, soy sorbes mora. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Pojma tuka somia. मारीन म्हणे, म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकांडा. देवा म्हज्या तारुका सोबे म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले ल्हानवीक चाकोनीचेर ताणें दिश्ट घाली. आतांच्यान सगल्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सर्व बलिश्ट तो, पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती कोत्तल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेक ताची दोया. आपल्या बावल्याची तो सुक्ती दाखयता. काळजान गोर दोतोल्यांक दिसपटायता. पदवेदारांक तो सोदरा वयले शेवटिता. कालत्या मनशांक उंच उबारता. बुकेल्ल्यांक तो बऱ्या बऱ्या देण्यांनी भरता. गिरेस्तांक रिकामे हातांनी परत धाडटा. आपले काकुलीचो ताणें उडगास धरलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणां घेतलो. अशी आमच्या पुर्वजांक अब्रामाक आनी ताचे संस्थेक निते काळी केल्ली बासवणी पाळली ताणें विस्वाशीपणी. मारिया सुमार 3 म्हयने एलिझाबेथीशी रावली आनी मागीर आपल्या घरा परत गेली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये.
प्रितीच्या भयणी बाबनो, आयज आंकवार मारीच्या स्वर्गा वर्णनाची व्हड दोबाजीक परब आमी समोरमता. आनी तशेंच आमी केला आज भारतांत आमी आमचो स्वातंत्र्याचो दीस मनयता. आमकां सोडून कित्याक केरीत भाशेन एक व्हड आनी खोशायेचो दीस आयज. तशेंच आयज तशें सुरवातीक आमी आयकलां दामोच्या मिसांत वार दिल्या ह्या खातीर हे भाशेन वायथार भेटयला. भयणी बाबनो, एक याज्ञिक भाव इला संस्थेचो याज्ञिक भाव उतरां अशी बरोवन येवनी सांगता. दादरा नागर हवेली ह्या गांवांत ह्या पिला संस्थेचे आमचे याज्ञिक भाव थंयसर वावर करतात. आनी जायते ह्या मिसावांच्या गांवांत बरेपण दालोलें दिसून येता. ह्या वावरांत सुरवात Padre José Menezes o गांवांत खंय पिर्ना बार्देस हांगासरलो ताका खंय वेचून काडलो आनी ह्या वावरान ह्या जाग्यार थंयसर ताका पाठयलो. जेन्ना थंय ह्या मेसांवच्या गांवांत तो पावलो तेन्ना थंय खंय ताणें पळयलें लोक जाय ते भाशेन गरीब आसलो आनी गरीबसाणेन लोक आपलो दीस सादतालो. जाल्यार ह्या गरीब मनशांक तांकां जे थोडे सावकार आसले जेन्ना तांकां गरज पडटाली तांकां पयशांचो आदार करताले आनीक हो आदार दिल्या उपरांत तांच्यांनी जे परत दिवंक जायना तेन्ना तांची जी भाटां आसली जागे आसले ते खंय आपले करून घेताले. आनी भाशेन ह्या गरिबांक उदीक आनी उदीक त्रास भाशेन तांकां वखताली. भयणी बाबनो, असल्या दारांत हो याज्ञिक भाव चिंता ह्या लोकांक कशे तरेन बरेपण हाडचें आनी गांवच्या वडिलांक एके भाशेन तांच्या सभास केल्या उपरांत ताका घुमून येता. ह्या सगळ्याचे एके भाशेन कारण म्हणल्यार तांचें नेणारपण. आनी पासत तो खंय येवजिता आनी चिंता ह्या गांवांत शिक्षण तांकां भुरग्यांक फावो करूंक, भुरग्यांक शिक्षणा वरवीं तांकां नवी दिशा तांकां दाखोवन करूंक आनी ह्या खातीर त्या गांवांत खंय तो इस्कॉलां बांदता. भुरग्यांक ह्या इस्कॉलांनी फुकट शिकयता. जाय त्या बऱ्या मोगप्याचो आदार घेवन दुसऱ्या शिक्षकांक हाडून तांचोय पगार शिक्षकांक दिवन आनी भाशेन इस्कॉलांत धरून ह्या भुरग्यांक हें शिक्षण खंय तो फावो करता. आनी भयणी बाबनो, ह्या शिक्षणा वरवीं तांचें गिन्यान उंच वाडटा. खरें कितें बरें कितें वायट कितें हें सगळें सोजमूंक तांकां एके भाशेन निर्माण मेळटा. आनीक हे वटेन तुवें बोदवल्यात जे सावकारांक आतां काल एके भाशेन आसताले तांचे बरें कितें तांचे भाटाभासाचें बरेंपण सांबाळूंक एके भाशेन तांकां आदार मेळटा. आनीक ह्या गांवांत जाय तें बरेंपण एके भाशेन घेवन येता. बाबनो, आयज पासून ह्या संस्थेचे पिला संस्थेचे आमचे भाव याज्ञिक भाव थंयसर ह्या गांवांत वावर करतात. आनी जो बरो वावर जो चालू आसा जो सुरू केल्लो तो आयज पासून थंयसर चालू आसा. तुज्या भयणी बाबनो, ह्या लोकांक एके भाशेन ह्या अवकाराच्या गुलामपणांत जे आसले तांकां सुटोवन तांकां नवी येवंक बरेपण जोडूंक एके भाशेन तांकां आदार फावो जाता. आयज भगवंत आंकवार मारीचे स्वर्गा वर्णनाचे प्रभाव आमी समोर म्हणटा. देवान तिका कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार व्हेली हे एके भाशेन आमी उल्हास करता. आजच्या वाचपान भितर सरुया. आजच्या पयल्या वाचपान जुदिताच्या पुस्तकान हे आमी आयकलां. तुवें एके भाशेन हे युदाचे परचेक नेबुकदनेझार राजा तांचेर एके भाशेन जैत मेळोवंक सोदतालो
आनी एके भाशेन तांकां सगलो संवसारांत आपूण एक वत्तो राजा म्हूण दाखोवंक ताचे म्हूण आसली ताचो फुडारी एके भाशेन आसा हे लोकांक एके भाशेन प्रश्न पडटा कशे तरेन आमी हेचेर करचें आनी तरा देव जुदेशाक तिका वेंचून काडटा ही देवा लागीं प्रार्थना करता देवाचेर विस्वास दवरता कांयचे लागीं नासले पूण देवाचेर विस्वास दवरून देव आमकां सांबाळटलो हे करून ती एके भाशेन ह्या हातूंत सोदता आनी तांच्या फुडाऱ्याक एके भाशेन बरोच फेरला आसतना ताका मारलो उपरांत हे पोरजेचेर ह्या तांचेर पोरजेर झूज करतल्यांचेर जैत मेळून तांकां ज्योतीत आदार दिता च्या भणी बाबून ह्या बणांतल्यान देवाचे बरेपण एक भाशेन विस्तारून ही स्वतंत्राय ही पर्जा जोडून घेता जे जोडितान ह्या फुडाऱ्याचे मस्तक कातरली तेच भाशेन आंकवार मारेक देवान वेंचून काडली वायटाचेर जैत दिवंक सैतानाचे मस्तक माडूंक देवान आंकवार मारेक वेंचून काडली आनी हेच ह्या वरवीं स्वतंत्राय एक भाशेन आमकां सगल्यांक बरेपण मनशा कुळाक तेजे वरवीं देवान सडभंडार फाव करून आमकां बरेपण फाव केलें न्हू आयच्या दुसऱ्या वाचपान आमी आयकलां कितें आमकां अदीक म्हत्वाचें आमच्या जिवितान एके भाशेन स्वतंत्र मनीस कशें आमी जियेता जाल्यार आमी आमच्या कुडीच्या वणावणेची पूर्ण आत्म्याच्या प्रेरणान आनी आत्म्याचे स्फूर्तीन दिसा दिसपट्टी आमच्या जिविताची पावलां चलोवंक आमी वावरूंक गरज आसा हेंच आमकां तोगलापी करून सांगता आयच्या शिव वर्तमानांत हे मारयेन केल्लें वळवेचे गीत आमी आयकलां मारयेन केल्लें मारयेचें तुस्त गीत आमकां एके भाशेन आयकूंक मेळटा जंय ती देवाक वाखाणटा आनी दिनवासता आपल्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा पासून आपल्याक वेंचून काडलेल्या पासून आपल्या जिवितान वरवीं एके भाशेन संवसाराक बरेपण हाडलेल्या पासून बाबू आमच्या जिवितांतल्यान एके भाशेन देव आमकां जण एकल्याक वेंचून काडटा आमच्या जिवितांतल्यान आमच्या वावरांतल्यान आमच्या कार्यांतल्यान आमी पयले स्वातेर स्वतंत्र मनशांक कशें जिवंक म्हणजे आत्म्याच्या प्रेरणा प्रमाणे आत्म्याचे स्फूर्तीन आमचें जिवीत आमी मांडून हाडूंक दर घडींतल्यान आत्मा आमकां सुचयता आनी दाखयता ती वाट आमी चलोवंक हेंच दरे आमच्या जिवितांतल्यान जिवंक म्हत्वाचें हेंच मारयेन आपल्या जिवितांतल्यान केलें दर दिसा दर घडींताक आमी हेंच करूंक आनी वरवीं आमी खरें स्वतंत्र मनशाक कशें जिवन दुसऱ्यांकूय स्वतंत्र मनशाक कशें जिवंक आमी आदाराचीं जावंक आमकां कितें करपा आनी बोळ हे भेटेंत मागुया सगळे आमी उबे रावया आनी वेळार आमचो जनकराचो भावात सगळीं आमी सांगातान आनी एका स्थळ्यान उचारुया सत मानता देवाक सर्वोदिदार बापा स्वर्गान पृथ्वीच्या रचना जेजू क्रिस्ता तुझे एकल्याच पुताक आमच्या सगळ्या तो पयतात्म्या वरवीं गुर्थ समावलो आंकवार मुळे थान सोडलो पॉस्पेला देखाल ताणी कुर्स सोसले ताका कुर्सा सोडलो तो मेलो ताका आमी केपिलो मेल्या मध्ये देवलो तिसरे साक मेळांतलो जिवन जालो सगळ्यात सरलो सर्वदिदा देव बापाच्या आसान बसला तांची मेलांची मनसिरी करून घेतलो सदमांता पवित्र आत्म्या लेख पवित्र भक्तांचा एक धार पातकाची बक्षिणे कुडीचे जिवपण सासनाच्या जिवीत आमेन आनी बाबत आनी वेळार आमचे जोड एकल्याची गरज त्याच आमच्या देवा मुखार आमी दवरुया आमचे पवित्र सोबे पासत फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबान आनी पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी आंकवार मारयेची खोरी भोगती आमचे मदें वाडूंक आनी आयचे आंकवार मारयेचे सर्ग वर्णाचे दोबाजीक पोरबे वरी तिची देख घेवन हांगा एकठावलेल्या
सगल्या भावार्थ्यांनी देवाचे पदवेचेर पातयो देवा लागीं मागुया. दोयाळ बापा आमची मागणी आयकून घे बापा. आमच्या सरकारी मनशा पासत आमच्या भारत देशाच्या फुडाऱ्यांनी आमच्या स्वतंत्रतायेच्या दिसा देशाच्या नागरिकांक कायद्याच्या आनी पातकाच्या गुलामपणांतली स्वतंत्र करून आमच्या देशांतल्या गोरिबांतल्या गोरिबांक बरेपण मेलू म्हूण देवा लागीं मागुया. दोयाळ बापा आमची मागणी आयकून घे बापा. नीती आनी शांती पासत आख्ख्या संवसाराक नीत आनी शांती वसूंक आनी खेरीत भाशेन आमच्या भारत देशांत गोरिबांक अस्तोऱ्यांक भायर आयलोल्यांक आनी सगल्या गरजेक सांपडलोल्यांक नीत आनी शांती फावो जाल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. दोयाळ बापा आमची मागणी आयकून घे बापा. दमनाच्या मिसावा पासत दमनाच्या मिसांत वावुरतल्या पाद्रींक बाराद्यांक आनी माद्रींक देवान बोल दिवंक आनी थंयच्या नव्या क्रिस्तांवांनी ह्या वर्साच्या विशया प्रमाणे जेजूक सदांच आमचे मदें रावू म्हणल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. दोयाळ बापा आमची मागणी आयकून घे बापा. बोदर बापा आमची करीत मागणी वेळा तुझे मुखार आमी दवरल्यान तुझ्या उदारपणाने आमची जवणकिल्याची मागणी तूं आयक. तेच क्रिस्ता आमच्या सगळ्यां वरवीं. आमेन. दाना तोयरे वेळार आमी गायन करुया माल वरदानाचो गायनाचो अंक C23. Kierowek mi kościgał brak, galtał bapańcia disa, amcia tardanosti lupa, amcia tardanosti lupa, kallo loros pójcia pora, oddał bapańcia disa. Soria rupa, amci kansin soria rupa. Osvaldonia vodanaco, aure kai tu bitololo. Esai soda tu kamiti, olvila le tu cielo se. Osvaldonia vodanaco. म्हजे भयणी बाबानूय आमचें बलिदान सर पदवेदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्गीच्या बापांक वारमारीच्या दोबाजीक सर्गा वर्णना दिसा या तुज्या अप्रूप देण्या खातीर आनी आमच्या देशाचे स्वतंत्रताये पासत तुका दिन वाचून आमी भारताची तुजी क्रिस्ती भुरगीं तुवें दाराळ देण्यांनी भरलेले आमचे भुंयेंतलीं हीं दानां तुका संतोशान ओपून दिता. त्याच बरोबर समेस्त आमच्या भावा भयणीचो वावर कोश्ट दुखां संतोश उस्क्या आनी अंतरेक तुका समर्पिता. जेजूच्या अगणित मोगाच्या समारंभांत आमची भेटवणी तूं मानून घे आनी सफळ कर. क्रिस्ता आमच्या सगळ्यां वरवीं. सर्वेस्पर तुमची सोबे आसूं. तुमची सोबे आसूं.
आमची काळजा उबारूया आम्ही ती सर्वेस्परादाय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया होय तशें आमी करूं फावो सर्वेस्परा पवित्र बाबा सर्वपदवेदार आनी शासनाचे देवा सर्वकाळी आनी सर्वदान जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ कायदो नितीचो आमच्या जोडकिऱ्याच्या फायद्याचो तो आमची जाणवाय आनी बोळ तोच आमचे पवित्रपण आनी स्वतंत्रताय ताच्या आवयांक वार मारया तिणें केल्ले सोडवणेचें प्रथम फळ तिका ताणें पातकांतली निवारून मरणाच्या घासांतली सुटयली आनी अशें आमचे संपूर्ण स्वतंत्रतायेची खुणा आनी बरमासो तिका केली देखून ह्या संतस्फुरीत उत्सवाच्या दिसा तुवें स्वर्गार उबारून बेडले आमचे माये बरोबर आनी स्वर्गीच्या सर्व दुतां भोगतां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायत आहा बाबा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोड तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोस्ट मरण ससूक वेचांनी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडें ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची तेच परी जेवण जात आसतना काळज घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडें तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काळज नव्या आनी सासणीक कोराची हें रगत पातकाचें बॉक्स आनी मिरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतली ही म्हज्या उगडासाक करात Bavartaco gota por gotuia. Gesù melo, Gesù ci consala, Gesù cambiare dolore. Gesù melo, Gesù
consola, Gesù l'abbiamo dola. Baba Jesuच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगतीपणी उदगास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वनीची कास तुका समर्पीत हा तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलां देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडानी रगत शेवतल्या मा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रतिमेचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उदगास कर फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बाराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरमस्सो धरून मेळ्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टाकुडीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परसुरीत मुखार मोड पडोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची ह्या विधी भोंवतणी आज एकठांय जाल्ल्या सगळ्या भाव भयणांची दया कर म्हूण आमी मागता आनी गरीब बळीस निदा पिंठो जे आज बलिदान भेटयता तांचे तुजो किरीत आशिर्वाद घाल आनी बरे भलायके सांबाळ म्हूण आमी मागता अंकवार मारी देवाचे माये सांगाती बागेन जुजे तिचे पोती बागेन जुजे वाज बागेन फ्रांसीस शावेळ पदवासो बागेन दांतोन बागेन दोन दुथा आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावोंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमच्या सरवंडारान जेजून आमकां शिकयल्या तीच आज्ञा मनान धरून ताणेंच आमकां शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नाव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सकाळ जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमची चुकलां बक्षिता तशी आमची पातकां बुगूस आनी आमकां तायलें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखागर आमच्या सरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या न्याक आमी बरो भाशेन अंतरेकता तर आमकां शुद्धार काकडीन सर्व पातकांतली सुडय आनी सर्व आकांतांतली वठाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणले तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ चोजी येथान राजभर चलयताय ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक माई मोगान शांती वांटुया देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शरी संवसाराचे पाप काडटा दी ह्या शरीच्या जेवणान वांटो घेवंक आमकां पयल्यान आनी एकठांयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी सोन्या तुवें म्हजे दुडोरचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली म्हज्या जेजू बो पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा
तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. जेसूक आमच्या काळजान शिवंक वेताना आमी गायन करुया. तूं सोर्गीचे गोडसाणीचो उंडो. गायनाचो अंक D44. सोर्गीचे गोडसाणीचो उंडो. ओ देसा तूं सोर्ग आमच्या काळजाचो. हे सदांकाळ जादूगिरा आमचो. तुजे वेळे आमच्या जिवनाचो. तूं सोर्गीचे गोडसाणीचो उंडो. ओ देसा तूं सोर्ग आमच्या काळजाचो. सदांकाळ जादूगिरा आमचो. तुजे वेळे आमच्या जिवनाचो. एक फामील एक पाय तुज भुरगीं आमी. एकेच फामिलीचे आमी सादे. सदांकाळ तुज्या मेजा सोबी. काम सोर्गीचो उंडो आमचे आवडे. एक फामील एक पाय तुज भुरगीं आमी. एकेच फामिलीचे आमी सादे. सदांकाळ तुज्या मेजा सोबी. खावंक सोर्गीचो उंडो आमचे आवडे. केले तुजे आदार काळजां आमची. आतांची येताय तूं करूय आमी. तुजी कुर्शिगो एसाल्या आमी. कोणाक दाखोवंक करूंक आमकां दोशी. केले तुजे आदार काळजां आमची. आतांची येताय तूं करूय आमी. तुजी कुर्शिगो एसाल्या आमी. कोणाक दाखोवंक करूंक आमकां दोशी. एक फामील एक पाय
प्रार्थूया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, मोहिमेक पावलोली अंकवार मारीच्या मोहिमेवंत पुताची कूड आनी रगत संतोष बरीत काळजान घेतल्या उपरांत हे मागणी आमी तुका विस्वासान करता. आपल्या देशाचे उदरगती पासत भारत मातेच्या भुरग्यांनी केल्ल्या प्रयत्नाचेर तुजो शुभ आशिर्वाद पडूं. आमच्या देशांत नीत, शांती आनी मोग मोंदू आनी आमी सोमेस्त अंकवार माळेच्या पावलांनी चलून तिच्या संगता स्वर्गार सुखेस्त जिविताचे भोवतेक आनी पुनर्जीवनपणाचे मोहिमेक पावूं. तुज्या पुता जेजूचे नांवी हे वेळार ही नवी अणसां ज्या मेळ्ळ्यान आमच्या ह्या वावराचेर आनी नव्या फळांचेर एक आशिर्वाद घालतल्या. सर्वेस्परा देवा, सर्व वस्तूंच्या रोसणारा मळबांतलो पावस आनी दव धाडून आनी सुफळ भुंयेचो आदार घेवन दानी फळांची सुबां पीक तूं आमकां सदांच फावो करताय. ह्या वर्साचे पिकावळी खातीर आमी तुका आर्गां दिता. तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिल्ल्या ह्या बऱ्या देण्यांनी तुज्या भावात्याचे ओंत्रेक तुवें सफळ केलाय. देखून तुजें बरेपण आनी काकलूत आमी निरंतरी वाखाणू आनी अशें ह्या काळाच्या देण्या वरवीं सासणीक देणी सोदून काडूंक ह्या संवसारांतल्या देण्याचो आमी उपयोग करूं. क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं. मातशें बसी. आजचे अंकवार मारीच्या सर्गा वर्णनाचे वाजीक परबेच्या मेसाची मांडावळ केल्ल्या आमच्या तरणाट्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. ह्या सुमरान डोनेशन दिवन खेळीत आदार केला. एक बरो मागपी 1,000 रुपया. एंथनी फेर्नांडीस 15,000 रुपया. तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. आमचे बायेन तांचेर कितें आशिर्वाद घालचो म्हूण मागता. कितें विनंती जी भुरगीं 5, 6, 7 आनी 8 वर्सांची जी भुरगीं आसात तांच्या आवय बापायनी तुमच्या भुरग्यांक दोतोनीक एनरोल करची. जे ऑनलायन क्लासीस तांची जातल्यो. तांचे नांवां तशेंच फोन नंबर्स तुमी तुमचे आवय बापायन ऑफिसांत येवन तुमी दिवचे. 5, 6, 7 आनी 8 वर्सांची भुरगीं आसात तांची नांवां ऑफिसांत येवन दिवची. ह्या सुमाना भितर आमच्या बेस्म साहेबान वाटयल्ली गवळीक चीट आयिल्ली आसा. थोड्योश्यो प्रती आमचे लागीं आसात. तुमी त्यो वच्यो जाय जाल्यार घेवं येता. ताचें मोल 20 रुपया. गेल्या आयताराचें कलेक्शन जालें 2,386 रुपया. पयल्या नोव्हेनाचें कलेक्शन 1,480 रुपया. आशिर्वाद घेवंक उबी रावया.
सर्वेस्पोर तुमची सवय आसूं सर्व पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा शेवटाक आमी गायन करुया संवसाराची राणी गायनाचो अंक T48. संसाराची तुके राणी आमी तुजी किरकोळ भुरगीं आमच्या गांवचे शारांनी आयके खातीर ती भिडवणी सोर बायलांतली सोर वेगळांतली निवार माये सुलोकिनी गावात आमच्या गोरगोरांनी खोल शांतीची आमची जिणी सोर बायलांतली सोर वेगळांतली निवार माये सुलोकिनी गावात आमच्या गोरगोरांनी खोल शांतीची आमची जिणी